तुम्ही वेस्टर्न घाटसान भितर आसतना सत्तरी आसतले वाळपय आसतले किंवा आमचे सांगे भितर आसतले दारबांदोडा आसतलो किंवा आमचे काणकोण मतदारसंघ आसतलो केपें आसतलो ह्या एरियेन भितर तुम्ही पळयलें जर जायत जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांत भितर रावपी जे एन्शंट आमचे सिविलायझेशन आसा ह्या लोकांक आयज त्रास जावपाक लागले आसात. आमी कांय प्रमाणात मानगळ आसतले, कर्ला आसतले, काजूगट्टो आसतले किंवा साळजिणी आसतले किंवा तुडो आसतले ह्या भागांनी रस्ते व्हरपाक आमी सक्सेसफूल रित्या प्रयत्न केले आणि तातूंतल्यान तांचे कडेन झुंज दीत आमी आयज थंय पर्यंत रस्ते पावयल्या. अजून आमच्या भागांतले दापोडे म्हणा किंवा आमचो कुमारी म्हणा ह्या भागांनी आमच्या कुत्र्याक ह्या भागांनी रस्ते अजून जावपाचे आसात. आमी जर कायदेशीर कितें जर तांच्या पोर्टलाचेर घाल म्हणटात त्या पोर्टलाचेर घाले जर जाय जाल्यार ते बेंगलोर दिल्ली भोंवत उरता आनी 5-6 वर्सां आमकां ताजो अंदाजय लागना. म्हणटकच सरकाराचे कडेन आमी फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेनय उलयतात ज्या पद्दतीन आयज सांग्यार आमी ह्या सगळ्या संकटाचेर मात करून केल्ले आसा त्यो पळयतले की दुसरे कडेन सत्तरी भागान बिगान अशेंच हें आसात. पूण म्हजी प्राथमिकता आसा खंयचेय जे कितें कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करपाक जाय ते आमी पूर्ण करतलेच. पूण तेय करना जर जायत जाल्यार फोर्सिबली आमकां रस्ते घालचे पडटले कारण ती लोकांची गरज आसा. ते लोक 700-800 वर्सां ह्या भागांत भितर रावल्ले आसा. म्हणून आमचे प्रयत्न तुम्ही पळयतात की प्रत्येक दिसाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आमचो संघर्श आसता की ह्या लोकांक तांच्यो मूलभूत सुविधा दिवपा खातीर.